जेजून बरो केल्ल्या आरकाराचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशोय, उठ, तुझे अंथरूण उखल आनी भावार्थान चल. मोगाळ भयणी भावानो, खुर्साची वाट जेजूच्या कोश्टां मरणाचेर नियाळ करूंक आमकां आदार करता. जेजूचे हे कोश्ट आनी मरण आमचे पेकोवणे आनी सडवणे पासत. जेजू बरोबर ही खुर्साची वाट आमी चलतना न्हयच ताच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करता, पूण ताच्या कोश्टांचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक फुडो करूंक बोळ घेता आनी आमच्या कोश्टांक लागून दुखवलेल्या काळजाक पेकोवणी घेता. आयची खुर्साची वाट आमी चलता तेन्ना शेळयांचे तळये लागीं जेजू एका आरकाराक कसो बरो करता तें आमी नियाळतले आनी आमचें काळीज आनी मन जेजूची पेकोवणी आनी सडवण घेवंक आयतें करतले. भक्तीपोणी ही वाट चलुया आनी दर एका स्थानार आमच्या जिविताचेर नियाळ करून जेजूची पेकोवणी घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. हाचे उपरांत जुदेवांचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुजल्याक चडून गेलो. जुवांव अवेसोर 5 वोळ 1. नियाळ. जेजू जुदेवांच्या उत्सवांत वांटो घेवन खूब लोकांक भेटतालो. हो लोक देवाच्या मोगान आनी देवाचें आसणें अनुभवूंक ह्या उत्सवांक येतालो. तांचें मन आनी काळीज देवाचेर आसतालें, देखून तांचें मन आनी काळीज देवाचें उतर आयकूंक आनी मानून घेवंक आयतें आसतालें. ह्या उत्सवांनी लोक जेजूक आयकतालो, ताका मानून घेतालो आनी ताचे कडल्यान देवाचें बरेंपण अनुभवून ताच्या फाटल्यान वेतालो. देखून जुदेव जेजूचो नास करूंक ताचेर घाराणी घालतात आनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारून घेतात. दर एका ओत्मीक कार्यावळी वरवीं देवाचें बरेंपण आमकां फावो जाता जाल्यार आमचे फिरगोजेंत घडतल्या ओत्मीक कार्यावळींत आमी कितलीं जाणां भक्तीपोणी वांटो घेता काय? ह्या ओत्मीक कार्यावळींनी वांटो घेता तेन्ना आमचें मन आनी काळीज देवाचेर आसता काय? देवाचें उतर आयकून तें आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी सोदता काय? ओ ओत्मीक कार्यावळ कशी जावंक जाय आसली, कसली चूक घडल्या, कितलो दुडू मोडला हाचेर आमचें मन आसता काय? तयारी आसा तेन्ना सदांच तींच मनशां करतात आनी दुसरीं आसा तीं सदांच फर्मोण मारूंक आसतात काय? मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या फिरगोजांनी घडटल्या सगळ्या ओत्मीक कार्यावळींनी आमी भक्तीपोणी वांटो घेवंक, तशेंच ह्यो ओत्मीक कार्यावळी घडून हाडूंक आमचो सगळो सहकार आनी आदार दिवन ह्या ओत्मीक कार्यावळी वरवीं तुजी पेकोवणी आमकां फावो जावं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. जेरुजल्याक शेळयांचे तळयेक तेंकून
एक बांदावळ आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसतालीं. जोआंव अवेस्वर 5 वोळ 3. नियाळ. जेजून आपल्या खांदार घेतलोलो खुरीस आमकां पेकोवणी दितोलें हात्यार जावन आसा. तोळये लागीं कुड्डी, थोंटी, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसतालीं. कित्याक तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळयेंत देंवतालो आनी उदक हालोयतालो. उदक हालतोच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. मनशाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार मनशाक जावं कुडीची, मोनाची, भावनाची ओत्मीक पेकोवणी जाय. देखून मनीस हांगा थंय वेता. हाचे ताचे लागीं धांवता. जावं सैमांत घडटल्या वस्तूंचेर ओ मनशांचेर विस्वास दवरता आनी पेकोवणी घेवंक सोदता. पूण जेजूचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरून जेजूशी येवन मागणें करून ताका सांगून ताचे कडल्यान पेकोवणी घेवंक विसरता. मागणें. मोगाळा जेजू, भावार्थान तुजे सोरशीं येवन ल्हानविकायेन तुजे सोरशीं सरपटून घालतीकायेन तुजी खुशी आमच्या जिवितांत घडोव म्हूण मागणें करून आमकां पेकोवणी फावो जावं. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोणीर पडटा. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. थंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जोआंव अवेस्वर 5 वोळ 5. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतना पयली पावट धोणीर पडटा. 38 वर्सां आरेन धरून तो मनीस धोणीर पडून आसलो. 38 वर्सां थोडीं वर्सां न्हय, आनी इतलीं वर्सां धोणीर पडून जिवीत जियोवप सोंपें न्हय. हे पिडेंत तो खूब कोश्टवतालो आनी उठून तोळयेंत देंवून आपणाक पेकोवणी मेळूंक तो भरवशान आशेतालो. आमच्या जिवितांत आमी खूब वर्सां कोश्टता तेन्ना आमचो भावार्थ हालता आनी आमी भरवसो सोडून दिता. पूण ना, देव आमच्या जिविताची परिस्थिती केन्नाय बदलूंक शकता. देवाचो वेळ संपूर्ण जावन आसा. देव जाणा केन्ना आमी कशे तरेन आमकां पेकोवणी दिवंक जाय ती. देवाचेर पातयप आनी देवाच्या वेळाचेर भरवसो दवरप गरजेचें. मागणें. मोगाळा जेजू, जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी खूब वर्सां कोश्टता तेन्ना आनी आमकां आदार दितलो कोणूच ना तेन्ना ही घडणी आमकां नव्या जिविताचो भरवसो दिवं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक
तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय. जुवांव 5:6. नियाळ. जेजू खुरीस घेवन वाट चलतना ताची आवय ताका भेटता आनी हे भेटे वरवीं दोगांय एकामेकाक पेकोवणेची ऊब दितात. तशेंच जेजू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमकां सोबार तरेनी भेटता आनी आपली पेकोवणेची ऊब आमकां दिता. आमची जण एकल्याची परिस्थिती आनी आमची गरज जेजूक उक्ती. तळये लागीं कितलींच पिडेवंतां आसलीं. जेजू त्या आरकाराकूच पळयता आनी खूब वर्सां तो थंय आसलो म्हूण जाणा जावन तूं बरो जावंक सोदताय अशें जेजू त्या आरकाराक विचारता. आपणाक पेकोवणी दी म्हूण तो आरकार जेजू लागीं मागिना, पूण जेजू आपूण जावन फुडें सरता आनी ताका न्हयच कुडीची पूण ओतम्याची पेकोवणी दिता. आयज जेजू म्हाका आनी तुका होच प्रस्न करता. तूं बरो जावंक सोदताय जाल्यार म्हाका कसली पिडा आसा काय? कसले पिडेंतलो हांव बरो जावंक सोदता काय? मागणें. मोगळा जेजू, आमची कुडीची, मोनाची, ओतम्याची पिडा आमकां खूब कोस्टायता आनी आमचें जिवीत झोड कोत्ता. आमी असोप. तुका पदवी आसा आमकां शक्तिवंत करूंक आनी पेकोवणी दिवंक. आमकां तुजी पेकोवणी दी आनी आमच्या जिवितांत बदलणी हाड. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान. सिरेनचो सिमो खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जुवांव 5:7. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतना ताचे बरोबरची जावं ताचे शीस जावं ताचे बरोबर भोंवतालीं, ताका आयकतालीं, ताचे कडल्यान पेकोवणी घेतलोलीं, ताका सांगात करूंक कोणूच नासलीं. जेजू एकसुरो खुरीस घेवन वेतना थकता आनी ताका आदाराची गरज पडटा. असल्या वेळार सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. आरेन दवरलोल्या मनशाक बरो जावंक जाय आसलें, पूण ताका आदार दितलो ताचो कोणूच नासलो. कितलींच मनशां थंय बरीं जावन वेतालीं, पूण आपूण बरीं जातोच ताका कोणूच आदार दिवंक सोदिनासलो. ही आपली परिस्थिती तो जेजूक उक्तेपणी सांगता. जायतीं भावां भयणां आपले पिडेंत एकसुरपण भोगतात. थोड्यांक कोणूच पळयनात आनी कोणूच तांची काळजी घेनात. थोडीं आदार करूंक सोदतात, पूण आपले परिस्थितीक लागून आदार करूंक पावनात.
थोडी आपल्या लागीं घोटात ते उपाय घेवन आदार करूंक दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडटात. आमच्या कुटुंबांनी म्हजो आमचो म्हटलोली जायतीं भावां भयणां आसात, पूण आकांताच्या वेळार पिडे वेळार तांचे कडल्यान आदार मेळूंक खूब अवघड जाता. पिडे वेळार कोश्टां वेळार कोणाचोय आदार मेळ्ळ्यार रोकडीच पेकोवणी मेळूंक शकता आनी जिविताचो भार उणो जाता. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे भाशेन आमी दुसऱ्यांचे कोश्ट आनी पिडा पळोवंक आनी समजूंक पावंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां काकलुतीचें काळीज फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. जुवांव 5:8. नियाळ. जेजू कोसळटा आनी वळवळटा तें पळोवन वेरोनिका जेजूचें दूख आनी रोडणें आयकून घेता. आयकून थंयच रावना, ना म्हूण थंयसरली वचना. फुडें सोदता, जेजूशी येता आनी जेजूचें मुखामोळ पुसता आनी जेजू आपलें दुखी आनी रोडण्यान भरलोलें मुखामोळ तुवाल्यार छापून हाडटा. आर जाल्लो मनीस जेजूक आयकून तो थंयच बसून रावना. उठून आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागता. जेजू आमचे लागीं सोबार तरेनी उलोयता आनी आमकां पेकोवणी मेळूंक आमी गरजेचें कितें तें करूंक जाय तें आमकां सांगता. पूण जेजूक आयकून जेजू सांगता तें करूंक आमी सोदिना. ताचें उतर आयकूंक आमकां आडकोळ म्हळ्यार संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वायट वंदवण्यो भितर सरून उतर दामोवन दवरतात आनी पेकोवणी मेळूंक अवघड करतात. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजें उतर आयकून आमच्या जिवितांत पाळून तुजी पेकोवणी घेवंक आमचे कान, मन आनी काळीज आयतें कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. जुवांव 5:9. नियाळ. जेजू खुरीस घेवन दुसरे पावट धोरणीर पडटा. दुसरे पावट धोरणीर पडलो तेन्ना ताका घडयेक उठूंक खूब अवघड जालें आसतलें, कित्याक तो खूब थकलोलो आनी ताका शिपायां कडल्यानूय बरीं उतरां मेळनासलीं. जेजू हे परिस्थिती भरवशान फुडो करता, उठता आनी आपली फुडली वाट दवरता. जेजून त्या आर जाल्ल्या मनशाक हात लावंक जातालो, पूण आपल्या उतरा वरवीं ताका पेकोवणी दिता.
जेजूच्या उतराक कितली पदवी आसा तें हांगासर उक्तेपणी दिसून येता. जाल्यार म्हाका देवाच्या उतराचेर कितलो विस्वास आसा काय? देव हुकूम घालता आनी देवाक जाय तें घडोवन येता. देवाचें उतर आमच्या हातांनी, आमच्या घरांनी आसा. जायतीं भावा भयणां ह्या देवाच्या उतराच्या मोगान पडून दर दिसा चुकोय नासतना देवाचें उतर वाचतात, नियाळतात, शिकतात आनी जिवितांत निराशेपण येता तेन्ना आनी कोश्टांच्या भारान धोरणीर पडटात तेन्ना देवाच्या उतराच्या आदारान उठून आपल्या जिविताचीं पावलां मारतात. मागणी. मोगळा जेजू, तुज्या उतराचो मोग करून, तुज्या उतराचेर विस्वास दवरून, तुज्या उतराचे पदवेन आमकां पेकोवणी मेळूं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलेच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवानी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलून वचो. जुआंव अवेसोर 5:10. नियाळ. जुदेवांक सोनवार पवित्र जावन आसलो. सोनवारा दिसा ताणें कसलेंच काम करूंक जायनासलें. सोनवार पवित्र सांबाळूंक आनी धर्मीक रिती पाळूंक जुदेवांनी खूब कायदे काडलोले. दीस आनी रात कोण कायदे मोडटात आनी तांकां कसली खास्त दिवप हांचेर तांचें मन आसलें. अशे तरेन तांची भोक्ती उणी जायत वेताली. देखून जेजू अशें म्हणटा, योद्न नाका म्हाका, दया जाय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात, तर मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. जेजूचें मन आनी काळीज मनशाच्या मोगाचेर आनी मनशाच्या सेवेचेर दवरलोलें. देखून जेजू मोगाच्यो कोणयो आदारून समूर्त संपूर्णायेक पावयता. मागणे. मोगळा जेजू, कायदे आमकां जाय, पूण हे कायदे पाळतना आमी सदांच मनशाचें बरेपण पळोवंक आनी मनशाच्या मोगा वरवीं ते संपूर्णायेक पावूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोरणीर पडटा. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. जुआंव अवेसोर 5:11. नियाळ. आरेन पडलोल्या मनशाच्या जिवितांत जेजू भितर सरता आनी ताका न्हयच कुडीची पूण ओतम्याची पेकोवणी दिता. जेजू वरवीं व्हड मिलाग्र घडलोली. ह्या मिलाग्रे वरवीं देवाचो अधिकार आनी देवाची पदवी दिसून येताली.
पूण जुदेव देवाचो अधिकार आनी देवाची पदवी जेजू वरवीं दिसून येता ती नाकारतात, कित्याक तांचो मान, तांचो अधिकार आनी तांची सुरक्षा उणी जातली म्हूण आनी तांचें व्हडपण वेतोलें म्हूण. तांचें मन आसलें फक्त कायदे पाळूंक, आपलो अधिकार मनशांचेर चलोवंक आनी आपली सुरक्षा पळोवंक. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितांतलें व्हडपण आमी पयस करून तुजी पदवी आमी मानून घेवन ल्हानवीक आनी खालती जावन तुजी पेकोवणी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल, अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? जुआंव 5:12. नियाळ. जेजू मनशाचो मान राखूंक आनी मनशाचो दर्जो सांबाळूंक आमच्या पातकांची लज आनी खास्त आपणाचेर घेता आनी आपणाकूच विंगडो करूंक दिता. जो मनीस आरेन पडून आसलोलो तो आतां बरो जावन आपलें अंथरूण घेवन भोंवतालो. जेजून त्या मनशाक बरो केल्लो. त्या मनशाची गरज वळखून त्या मनशाक गरजेचें तें जेजून ताका दिल्लें. पूण जें बरें त्या मनशाच्या जिवितांत घडलां तें जुदेव पळयनात. पूण ज्या मनशान ताका बरो केला ताणें सोनवार पाळूंक ना आनी कायदो मोडलो हांचेर तांचें मन वेता आनी जेजूक ते सोदूंक लागतात. थोडे फावटी आमचेय जिवितांत अशेंच घडटा. बरें घडटा ताचेर आमचें मन वचना, पूण ल्हानशी चूक घडली जाल्यार ताचेर आमचें मन रोखडेंच वेता आनी बरें घडलां तें पासून इबाडून उडयतात. तशेंच बरें करतल्याक मान मेळना आनी बरें करतल्याची तोखणाय जायना. मागणें. मोगाळा जेजू, आमचें मन न्हय चाली रिती पाळपाचेर आनी चुकी काडपाचेर पूण बरें घडटल्याचेर दवरूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तो कोण तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदे जेजू नांच जाल्लो. जुआंव 5:13. नियाळ. जेजून कितलेच फावटी आपूण कोण आनी आपलें कार्य कसलें तें ताणें उक्तेपणी सांगलोलें, पूण कोणेच ताचेर विस्वास दवरूंक ना. ताच्यो करण्यो आनी ताचें जिवीत मानून आनी वळखून घेतलें ना. ताचो नाश करूंक ताका खुर्सार खिळायतात. आरेन बरो जाल्ल्या मनशान जेजूक
वळखूंक ना, कित्याक लोकांची लूट थंयसर आसलोली. जेजूक हांव वळखतां काय? ताची खरी वळख म्हाका आसा काय? कोणें म्हजे लागीं जेजू विशीं विचारलें जाल्यार उक्त्योपणी ताचे विशीं म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जातोलें काय? ही वळख म्हणटा ती न्हयच जेजू विशीं जाणा जावप, पूण ताचो खोल खासगी अनुभव घेवप. आयज जेजूची खरी वळख आनी जेजूचेर खोल भावार्थ आमकां ना देखून आमच्या जिवितांत पेकोवणी मेळूंक, तशेंच दुसऱ्यांकूय देवाची पेकोवणी मेळूंक अवघड जाता. मागणें. मोगळा जेजू, तुजी वळख घेवंक आनी आमचो भावार्थ वाडोवंक पवित्र सोबेन आमकां जायते उपाय दिल्ले आसात. जावं मागणें, मिसाचें बलिदान, पवित्र पुस्तक, संस्कार आदी. हे सगळे उपाय घेवन तुजे वळखीन आनी अनुभवान वाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करिनाका, नातर तुका आनीक कितेंय पास्ट जायत. जुवांव अवेसोर 5 ओळ 14. नियाळ. पातोक आमकां कोश्टायता, वळवळायता आनी मरण हाडटा. ह्या कोश्टांतली, वळवळ्यांतली आनी मरणांतली आमकां निवारूंक जेजू आमची सगळीं पातकां आपणाचेर घेता आनी खुर्सार मरता. पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करिनाका, अशें जेजू त्या बरो जाल्ल्या आरकाराक म्हणटा. तशें जेजू खुर्सार मरतना आयज आमकांय अशेंच म्हणटा. हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू म्हाका बक्षिता आनी नवें जिवीत फावो करता. जाल्यार हांव तयार आसां म्हज्या जिविताची वागणूक बदलून जिवितांत नवसोरणी हाडून नव्या जिविताचीं पावलां मारूंक. जर हांव म्हज्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक वावरिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत आनीक कितेंय पास्ट घडूंक शकता. मागणें. मोगळा जेजू, आमच्यो वायट संवयो आनी आमचें पातोक आमकां खूब कोश्टायता. आमच्या जिविताची परिस्थिती अदीक वायट करता. आमचें जिवीत आमी तुज्या हातांत घालता, आनीक आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. सगळ्या वायटांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें.
जुआंव अवेसोर 5 ओळ 15. नियाळ. जेजूची कूड ताचे आवयन आपले वेंगेन घेतली तेन्ना जेजून तिचे सोवे आनी दुसऱ्या सोवे केल्ल्या बरेपणाचो तिका उगडास आयलो आसतलो. इतलें बरें ताणें ह्या मनशां पासत केलें आनी त्याच मनशांनी ताका जिवेशी मारलो. बरो जाल्लो मनीस वायट मोनान न्हय पूण बऱ्या मोनान जुदैवां सुरशीं वेता आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण सांगता. ताच्या जिवितांत 2 वस्तू दिसून येतात: दिनवाशी काळीज आनी गोवायकी. जुदेव हें बऱ्या मोनान घेवचे बदलेक तांचें काळीज आनी मोन रागाभरीत जाता. जेजू आमकां पेकयता आनी बोरीं कोत्ता जाल्यार हाची पोरगोटणी करून हांव जेजूक गोवाय दितां काय? ओ लजतां, भियेतां आनी फाटीं सरतां काय? देवाक हांव म्हजें दिनवासणेचें काळीज उबारतां काय? दर दिसा आमचें मोन आनी काळीज दिनवासणेचें आसता आनी गोवाय दिता तेन्ना आमी ओदीक देवाची देणी आनी काकलूत अणभवूंक पावता. मागणें. मोगाळा जेजू, दर दिसा आमच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो वस्तू घडटात. वायट वस्तू लेगीत घडल्यो जाल्यार एक तरी बरी वस्त आमच्या जिवितांत घडटाच. त्यो आमी पळोवन नियाळून दुसऱ्यांक सांगून तुजे गोवाय जावंक आमचें मोन आनी काळीज आयतें कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यान वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसां. जुआंव अवेसोर 5 ओळ 17. नियाळ. जेजूक फोंडांत निकेपितोच जुदेवांक दिसलें आतां सगळें सोंपलें आनी जेजूचो वावर काबार जालो म्हूण. आतां कोणूच ताचो पाटलाव करचो ना आनी कोणाकूच ताची पेकोवणी मेळची ना. पूण देवाचो सडवणेचो आनी पेकोवणेचो वावर सोंपना. मनशान देवाच्या वावराचेर कितलीय आडकोळ हाडली जाल्यार पासून देव आपले येवजणे प्रमाणें आपलो वावर सुफळायेक पावयता. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजूचो वावर नव्यान चालू जातलो आनी नवें जिवीत संवसाराक मेळटलें. देव वावर करीत आसा आनी आपलें बरेंपण आपले पोरजेक देव दीत आसा. देव सोडयता, पेकयता, शिकयता आनी मनशाक आपल्या खोल संबंदान जियोंक आपणाशी हाडटा. मागणें. मोगाळा जेजू, तुज्या सोडवणेच्या आनी पेकोवणेच्या वावरांत आमी सौभागिलेपण दाखोवंक आनी तुज्या वावराक आपखुशीन खांद मारून तुजें राज बांदून हाडूंक वावरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर.
उठ, तुझे अंथरूण उकोल आनी भावार्थान चल. मोगळा जेजू, तूं आमकां पेकोवणी दिवंक आनी आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक सोदताय. देखून हें तुजें आमंत्रण तूं आमकां दिताय. ह्या तुज्या आमंत्रणाक जाप दिवन तुजी पेकोवणी घेवंक ही खुर्साची वाट चलतना आमी कितें करूंक जाय तें नियाळ्ळां. तुजे कुरपेन आमच्या काळजा मनाची नवसोरणी जावंक अवघड परिस्थितींत लेगून आमी भावार्थान घोट रावंक आमकां आदार दी. आनी तुजो मोग दिसान दीस जियोवन तुज्या मोगा वरवीं आमी दुसऱ्यांकूय पेकोवणी आनी सोडवण दिवंक पावूं. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.